येवन तुझ्या येतं सोम्याने मोड बलिदान भेटतं पातकांचे सोम्या मेरता ओढा मोना तुका लब्धता सुकून गेल्या शिळ्या आम्ही सरसावून असा तुझ्या दयाची सोम्या पातेल भक्तीन तुझी लागी सोम्या आम्ही आयल्या सर्वस्वरा देवा तुझो आधार मागता कद्या काळचा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मेरता ओढा मोना तुका या मिसची ते समा एपरी आसात मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर अर्गां मिस दितात अनिता सिल्डाना 60 वर्सांचो वेडिंग एनिवर्सरी HS मिरांदा आणि मॉली मिरांदा अर्गां मिस दितात जेस्ना एन रेबेल्लो बऱ्या भलायकी खातीर मिस दितात जॉन आणि इमिलियन मिरांदा यांच्या आत्म्या खातीर मिस दितात जॉयलिन मिरांदा लालू ग्लॉको याच्या आत्म्या खातीर मिस दितात एवजीन क्लॉको विलियम पिंटो आणि एडविन डिसोजा यांच्या आत्म्या खातीर मिस दितात मेल्विन आणि शर्मिला डिसोजा अँटनी आणि डुल्सिन डिसोजा यांच्या आत्म्या खातीर मिस दितात कुटुंबाचे संदे पहिल्या वर्साच्या उगडासा खातीर अशोक ब्रुनो नोरोना यांच्या उगडासा खातीर मिस दितात डॉल्फिनी नरोना आज आसऱ्यांच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या एल्ड्रिन फर्नांडीस गोवा हांचो आमी उपकार बावडतावो आनी सर आमची ते सवा ह्या वेळार आमी मिसांत भेटोवन दिवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो परत एक दीस देवान आमचे फुडें दवरला ताका अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आणि ह्या पवित्र मिसच्या बलिदानांत आमी अरियकली वांटेली जावंक हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकता तुमकां हांवें विंचून काडलां त्या देखून कश्ट दगदनी हें सकड आमकां भोगूंक मेळटलें पूण मागण्यांत आमी तीर आसा तर जाल्यार देव आमकां राखता आणि सांबाळता सबार पोवटी आमच्या जिवितांत मागणे करूंक फावो ते बरी थाराय करूंक फाटी सरल्या खातीर आमच्या अस्कतगाय आमची पातक आमी वळखून घेवया आणि फावो ते बरी आमी सुच्या बलिदानांत वांटेली जावया हांव पातकी सर्वदेदरा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तनान उसारून वायटा धरून आणि बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोडा अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता
सरपदेदार देव आमची काकळूत करू आणि आमची पदकां बगसून आमकां ससच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kaklun Krista kaklun सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. ससच्या देवा आमच्या मोगाळा बापा पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचे जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रामाणीक करून आमार जीण जडोवंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रसवट चलयता ससच्या ससना. आमेन. दमदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल पावल देर्बेक आनी उपरांत लिस्रायेकायक गेलो पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शिस आसलो. ताची आवय जुदेव कुलियेची आनी आतां बावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्रांतले आनी इकोनियांतले सर भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आसले. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनात केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमान दमदूतांनी आनी मालगाड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशयान भावांक ते कळीत करताले आनी ते पालिचे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तीर जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गलत्सिया प्रांतांतल्यान उतरोन गेले. कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर प्रगट करूंक पवित्र आत्म्या तांकां आडवरले. मिसियाचे गाडी सरशी येवन पावताच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे गडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन तो त्रोसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियागार एकलो उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटाले, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हे दर्शन ताणें देखताच तांच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचे उतर हे. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ई पृथ्वी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ई पृथ्वी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ई पृथ्वी. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ई पृथ्वी. सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ई पृथ्वी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताची कृपा युगायुगांतराक ताचे विश्वासपण संततीच्या संततीक बळटा. श्लोक.
संतोषान सुम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्या वस्तूक तुम्ही अत्रेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संसाराचे न्हय. हांव तुमकां विंचून काडल्यांत देखून तुमी संसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संसार तुमकां द्वेश करता. साकर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय, पूण हांवें सांगलां ताचो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दिताले. म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां तें करताले, कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखनात. देवाचें उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. मेच्या 3 तारखेर म्हणजे कालच्या दिसा मणिपुरांत जाणांक असो झगडें द्वेश जावन 1 वर्स सोंपता. आजुनूय सुमार 1 लाखा वयर लोक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून देशांतर जावन जियेता. 220 जण लोक मरण पावल्यात. 1 लाख वयर लोक घरदार सोडून गेल्यात. 400 इगर्ज्यो उलपयल्यात. तातूंत थोडी दिवळांय उलपल्यांत. क्रिस्ती बाबाटी लोक देशांतर जाला. मोगाच्यान आज आमी वाचलेलें देवाचें उतर आमकां सांगता, संवसारान म्हजो द्वेश केला जाल्यार जेजू म्हणटा तुमचोय द्वेश करताले. तुमकांय बोड जोगतले, तुमकांय दमडयतले, तुमकांय कातरतले. बाबाडटा खातीर तुमी जीव दिवंक आसा म्हणलें एक सत आयच्या दिसा आमकां पवित्र पुस्तक उगडापें करता. फादर स्टॅन स्वामी 2021 वर्सांत जुलायच्या 5 तारखेर जैलांत मरण पावलो. एक निरापराधी याजक दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावुरलेलो तो जैलाचें निमाणें मरण ताका फावो जालें. बंदड द्वेश लोकांच्या द्वेशा खातीर ताका हें मरण फावो जालें म्हूण आमी जाणा. मोगाच्यान हें आयच्या काळाचें न्हय, हें सुरविल्ल्या शतमानांतावन प्रारंभ जालां. क्रिस्तांवांक दगदोणी सुरविल्ल्या शतमानांतावन आज पर्यंत दगदोणी आसा. देखून इस्कॉलान गेल्ले कुरीस काडा म्हणटात. इगर्जेन उबारलेलो कुरीस तो सकला घाला म्हणटात. पुरसा बदलाक दुसरो बावटो बांदा म्हणटात. आजुनी मनशांक क्रिस्तांवांक द्वेश आसा म्हणलें आजुनी आमकां समजता. मोगाच्यान जेजूचें उतर आमकां सांगता, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार
तुमच्या की पयलें मजत आनी द्वेश केला म्हणटा. पूण हें सगळी आमी आमच्या मतींत दवरचें मात्र न्हय, हे मागण्यांतय दवरूंक जाय. आनी आमच्या काळार हें केदाळ घडटा म्हणलें आमकां कळीत ना. हें घडटा म्हणलें स्पश्ट आसा, कित्याक देवाचें उतरच आमकां सांगता. मोगाच्यान आज आमी सोम्याचो दीस आचरण करच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाचें उतर आमकां आयलां आसता. द्वेशा खातीर निरापराधी जावन जैलांत आसच्या लोकां पासत मागया. द्वेशा खातीर जनांगा मदें जाल्ल्या झगडे मारिपात देशांतर जाल्ल्या लोकां पासत मागया. प्रत्येक जावन आमच्या गांवांत आमच्या बोवारी हे हो द्वेशी आसा म्हणलें आमी समजोवया. आनी हो द्वेश उणो जावं, हो द्वेश नाश जावं आमी सदांय मागणें करच्याक, मागणें आमचें तांचे पासत भेटोवच्याक प्रयत्न करया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C20. सर्गीच्या देवुंडो देवाय रक्तमासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उड्या वयल्या संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा पामांत दिसलेंचा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नके पयस बिचारावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केलां तें देणी आमी ओगडायनाय सावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आनी मी तुका वाकानूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पोन देख करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाकानी वर्त्या दाबाचन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पस्कांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना त्याच परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडून करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याचक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Pavit, 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 Paraso सर्वेस पतो सर्गवी संसार भरला
तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येतात का जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजे कूड तुमचे पासून समर्पणचे. तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सुस्नीकराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoryam. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्य वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरी देवाचे माय सांगाती बागेबावन जुसे तिसपती बागेबावन धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज समका येऊ, तुझे कशी सरकार सता तशी संसारान जाव. आमचो दीस पडलो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तुचे येणे बरोवशेन त्रेकला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्त तुझ्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्तेचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काढले, आमची काबूल कर, आमची काबूल कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले, आमची काबूल कर, आमची काबूल कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले, शांती आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. म्हाका बागफोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D5. Children, Father, me give ya, Bopovi Sakramental, Bochanata Chabaga me give ya, Bopovi Sakramental, Undo Kavya Vai Savior, Krista जीवन भाग्यव्या प्रचेदयामि साव्या उंडो काव्या
ताच्या जीवनात भागिव्या ताचेत आम्ही एक जाव्या ख्रिस्ताच्या कशाल भाग आम्ही घेऊया पपवी सग्रामितान ताच्या जीवन पोळ्यात भाग आम्ही घेऊया पपवी सग्रामितान उलो काव्या वायसेव्या Krista रगसेव्या ताच्या जीवन भाग्यव्या ताचे दयामी एक जाव्या प्रार्थया भोव मोगाळा बापा दाळण तुवें आमची सडवण केल्याय तर दाळण आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कस्ता मरणा वरवीं तुवें आमकां सडयलाय तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरीत सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर्पदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार हसिता तुका मोरी वर्णिता तुका राणी हसिता वर्णिता मोरी सदा तुझे नाम मोगळावरी तुझा नसाय सदा साक्षी सतन घेताय कसवाया सांभाळ वर्ताय पातक्या सर्गा वाटा कैताय हसिता तुका मोरी वर्णिता तुका राणी हसिता वर्णिता मोरी सदा तुझे नाम सकाळीची बटवणी एजिसच्या काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कामानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि आलतरीच्या बोपय सक्रामेंतान तुवें तुका आसकळानासतना भेटोवच्या समय सुविधेपासून बगेन आमकां मरीच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागणेच्या पोस्टलांचे हृदयपासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या हृदयपासून हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासून एजिसच्या बोपय काळजा एजिसच्या देवे काळजा तुजे रास येवं आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यान आणि बरे कन्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कुशे वरता सोम्या जेजू तुज्या बोधवे काळजाचे जसाय राकमच्या बोबगेन पाप सैबाक जातू ताका उसवाड गटाय आनी बुजावान म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्करी नमस्कार करता और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्ताव केलय म्हूण आसपर्यान सांबाळलय म्हूण जशें बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी जिणा म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेज पत्कां म्हज्या पत्कांची काकूत कर देवा पवित्रज्ञ दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें पडना आमच्या तुजे उपथे सांबाळून म्हजे कैदे पाळून म्हज्या पत्कांची काकूत कर म्हाका पत्क्या मुक्षी बावड तुजें विधान
सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवा तेच सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका गती मेलो आनी जिवांची आनी मेल्यांची मुनसिपी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कातोळीक पयस भाश घेता ती सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तू सस्नेक सत आनी सांगवाय आनी तुवें ती उट्टापी केल्यार तू फटाय नाय वा फटण फडा नाय ह्या पवाडटान जियमकानी मरोंक हांव खुशी वाडटा आमेन. बरोवशीचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बगसानी आनी हेजे उपरांत सस्नेक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दाळ आनी काकोळटा आनी तुवें तें बसयलें ह्या बरवशान जियमकानी मरोंक हांव खुशी वाडटा आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रा सर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्यासूय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सरबरो आनी समोग तुका फोवो ह्या मोगान जियमकानी मरोंक हांव खुशी वाडटा आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव तोप धरता आनी ती कांतळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी ती शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण सर करून तुका बोबरिया आनी सव सुप्रा सर मोग फोव जाला देवा हांवें आत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पातकांचेच मेज घेतली म्हूण ती निशेव करता आमेन. सर्गाचें उल्हास पाव कित्याक जगाक तूं फोव जाली तो आपणे सांगल्या बरी जिवान जाला हांव पसरो देवा लागीं मा संतोष आनी उल्हास पाव आमकां रे मरी कित्याक मी खरंच जिवान जाला प्रार्थुया ए देवा तुज्या पुता आमच्या स्नेहा जेसू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषान तुवें दय केली तशें मागीर आमकां बरें बरें फळ ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाबसो कर म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या बरें फळ आमेन. महिमोपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमोपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमोपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडे आमच्या आत्म्या सर्गेंच्या दयेन म्हाका दिलाय तुजे तपेन म्हजी मोत सोडय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय आमेन. जिबलेवाची मागणी सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या पावाताय तुवें आमकां दिल्लो पावाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलिल्लो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्ययात्रेक परत जागृत करूंक तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाची बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूंक एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असोच आमच्या खंडीत बरवशान मनशेकुळ आनी सगळे सृश्टीतय ती बी रुपांतर हाडूंक तेन्ना वायटची सकयल पट्टी नासतली तुजी महिमा ससनाक परजलतली जपल्याची कृपा बरोशीची यात्रिका जावन आसच्या आमच्या थंय सर्गींच्या दिव्य तवशी अत्रेक नवो करूं तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सुरंदर असो आनंद आनी समाधान पसारूं ससनाक आशिर्वादीत जाल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप साव. मोरी आपल्या पुता सवे आशीर्वाद दी आमकां. भगीन क्रिस्ताची कृपेन वरांक आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमेन.